धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पेद्रू आणि जुआव शिकाप नातलेले सामान्य मोनेस थरे इतल्या धैर्यानं उलयतात ते पळोवन नीती सभेचे सांदे विस्मेत जाले. पूण ते जेजूचे सांगाते मन तांकां स्पश्ट जाले. गुण जाल्लो तो मोनीस पेद्रू आणि जुआव सांगाता उबो आसलो आसता तांचे विरोध उलोवंक तांकां कांय वाट मेळ्ळी ना. देखून तांणी तांकां सभे सालांतले भायर वचोंक फरमायलें आनी ते आपणा इतल्याक आलोचन करूंक पडले. ते म्हणाले, ह्या मनशांक आमी कितें करचें? तांचे वरवीं एक वर्ते आश्चर्य जालां तें जेरुसलेमांतल्या सोमेस्त निवासियांक कळीत जालां आनी आमच्यान ते न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकांमदें आनीक चड विस्तारनाशें जेजूच्या नांवान ह्या फुडां खंयच्याय मनशा लागीं तांणी उलयनाये म्हणून आमी तांकां बेश्टाय जाय. देखून तांणी तांकां परत्यान भितर आपयलें आनी खंयच्याच संदर्भार जेजूच्या नांवान तांणी उलयनाये आनी शिकोवन दिनाये म्हणून तांकां कडक ताकीद दिली. पूण पेद्रून आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे सामा देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सामावे हें तुमीच समजून घेया. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना रावोंक आमचे वरवीं जायना. तितल्यार नीती सभेच्या सांद्याने तांकां बरें बेश्टायलें आनी वचोंक सोडलें. तांकां शिक्षा लायते म्हळ्यार लोकां निमती खंयची वाट तांकां मेळ्ळी ना, कित्याक घडलेले संगते पासत सगलो लोक देवाक होगलाप दितालो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो ताचो मोग ससनाक तकता. सर्वेस्पर मुझें बोळ आनी मुझें गीत तो जावन नासलो मुसो सडवंदार. नितीवंतांच्या थंबाने गायतात जैताचे संतोष बरेत गितां. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यांत विस्मेता. हांव मोजचो ना, हांव जियेतलो आनी सर्वेस्पराची वर्ती कृत्यां वर्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कठीण केस्त लायले पूण मरणाचे अधीन म्हाका केलो ना. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. नितीचे दारवटे म्हाका उगडा, हांव भितर सरून सर्वेस्पराक अर्घां दितलो. हो सर्वेस्पराचो दारवटो फकत नितीवंता तांतू भितर सरतात. कित्याक तुवें म्हजी विनवणी आयकली, हांव तुका अर्घां दितां आनी तूं म्हजो सडवंदार जालोय. श्लोक. अर्गां तुका सर्वेस्परा कित्याक तूं म्हाका आयकलोय. सामार्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. आयतारा सकाळी बोव फांत्यार जिवंत उठलोलो जेजू पयलो मोरी मग्दलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे थावन 7 दिवसार ताणें धांवडायिल्ले. तिने वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली तवळ ते खंतीन रुधान कर्ण आसले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिने सांगलेलें तांणी सतमनलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता चलोन वेतना परखी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणी वचून हेरांक खबर दिली पूण तांचें कोणेंच सतमनलें ना.
शेवटी ते इकरायसन शेस जेवणार असताना जेजो तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे धारू नये पासत तांकां तो दुर्सालो, कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पाथेले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा. देवाचे उतर हे, वाखाणे तुका क्रिस्ता.